पळसकट्टा मोलेच्या पार्सेकर फूड्स कंपनी आड थळाव्यांच्या चालू आशिल्ल्या आंदोलनाक शेनवारा 16 दीस पुराय जाले उपरांत लेगीत आंदोलनाची सरकार कसलीच दखल घेना असो आरोप थळाव्यांनी केला। थळाव्यांनी आता येवपी वेंचणुकेत मतदान करपा संबंधी गंभीर भूमिका घेवपाची शिटकावणी दिल्या। गावातले सुमार 300 मतदार कोणाक आनी कित्याक मतदान करचे हाचेर परतून विचार करतले अशें तांणी स्पष्ट केला। इलेक्शन टायमार तितली स्वतः कोणूय येतले न्ही तेन्नाच कशी मेळटली। आता त्यांची कितें तरी तुम्ही एक्शन घेयत ना जाल्यार आनी कोण घेतलो? आता आनी आमच्यान काय सांगू बी नजो आनी काय नजो तेन्ना तुम्ही कितें ते पळय। अरे 8 दीस झाले 16 दीस झाले पळसा काट्यार बायलो बसता आम्ही बसता आमची असे किंमत ना जाल्यार आता तांकां उबेदार करून घेवपाचें ना। आमची कोणूच सरकार वासपूस घेयना, कोणूच पळयना। ताण भुकेचे ताणेचे रात दीस आमी हांगा रावता तेन्ना आता आनी आमचे इलेक्शन म्हणून आमकां येवन सांगपाचें ना कोणी। आमचो 100 लोक आसा आमी 100 आमचो 200 जवळ जवळ 300 वोटींग आहा आमची। 300 वोटींगेंतले एक कोणाक वोटींग घालपाचो ना आनी जाग्यार सुद्दां तांकां घेवपाचें ना। आमची वासपूस कांयच करिना जाल्यार तांकां आनी आमचें कितें आहा? कांयच ना। आमी आतां मरपाचेच म्हूण आमकां कितें तरी निर्णय जर सोमारा पर्यंत दिलो तर सालवा, नाही तर सोमार पर्यंत जर निर्णय कोण दिना जाल्यार हांगा उबे कोणाक करून घेवपाचें ना। आमी आतां जवळ जवळ 3 पिढ्यो आमगेल्यो जाल्यो। 3 पिढ्यो जावन आतां दुसरी पिढी जाली तरी आमचे कोण वासपूस घेयना। आमी मत्त फूल बीजे वांगडा आहा तेन्ना आमकां BJP सुद्दां आमकां तेजे हे करूंक येयना म्हणटना बरोबर आतां आनी कोणाक अधिकारूय ना आनी हक्कूय ना आमकां विचारपाक। आमचे सरकार सामके डोळे बंद करून बसला ते कितले पर्यंत बसता ते पळया। आमकां सांग बसल्या 16 दीस जाले आमची कोण चौकशी करिना, काय कितें आवाज करिना, काय ना। आमी करपाचें कितें आतां इतले दीस बसून? जर आमकां जर कोणी आज जालो शेनवार, फाल्यां जालो आयतार, सोमार येयलो जर आमची कोण चौकशी करिना आनी आमकां जर पळयना जाल्यार आमी आनी फुडले फावटी आनी इलेक्शना कडेन आनी पळोवपाचें ना, हांगाच रावपाचें न्हू। आनी आमकां कोण विचारपाचो बी ना इलेक्शना टायमार। आमच्यो पळय हांगासर बायलो आमचे भुरगे दादले बसला तांकां आनी आमी फुडें आतां आनी इलेक्शनाक आमी वचपाचीं ना। आमकां इलेक्शन आनी कसलें आसतलें? आमकां कोण पळोवपा ना जाल्यार आनी इलेक्शनाक आमकां कोण पळयतलो आनी आमी इलेक्शन कोणाक कितें करतलीं?